नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन. घडये आमी केन्नाच विचार करूं नाशिल्लो की हांवें तरी स्वता करूं नाशिल्लो की अशे तरेचो प्रश्न घेवन आमी केन्नाय डिबेट करतले. आनी प्रश्न आसा, वील RGP सर्वायव? सुरवातेक दिसतालें की तांचे मदीं बारीक सारीक डिफरन्सीस आसा, खंय तरी एकठांय जातले म्हणून. CEC मिटींग जातली, एकठांय जातले, भायर येतले, स्टेटमेंट दितले, तें जावना. ताचे उपरांत विरेशान तांकां सांगलें की बाबा आपणें बरोवन दिला तेजें उत्तर दिया. ते म्हणटा आपूण तुजेर डिसिप्लिनरी एक्शन घेता. ते पासून लास्ट जो काल व्हिडिओ आयलो तातूंत कळ्ळें की सद्या RGPचो ईमेल अकावंट म्हणटा तो विरेशान व्हेलो, बाकीचे अकावंट्स व्हेले, हे सगळे गजाली जाले. सो हातूंत वील RGP सर्वायव हो एक प्रश्न सद्या उद्भवला. एक पक्ष जो लोकांचे मुद्दे घेवन आनी गोंयकारांक दिसताले की आपले मुद्दे घेवन फुडें सरतालो, तो पक्ष सद्या दोन वटेन वतासो दिसता. सो इव्हेंच्युअली वील इट सर्वायव? आनी ह्या विशयाचेर डिस्कशन करपा खातीर आमचे मदीं आसा दोग जाण मानेस्त. आमचे मदीं आसा युगांक नायक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, म्हणजे राजकारणाचो एनालायसीस जर करता, राजकारणाची एनालायसीस, जाल्यार युगांका कडेन सगळे जाण पळयता. आनी आमचे बरोबर आसा फावंडर ऑफ RGP, श्रीकृष्ण परब, who's no more with RGP, तें सांगता. सो हीज voice should not be misrepresented as RGP's opinion. He is independent right now. So to start with, will RGP survive? कशें आसा जाणा की सद्या देशान वेगळे वेगळे ऑपरेशन चालू आहा. महाराष्ट्रान काल उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे लोक हाका जॉयन जाले, शिंदे गटान गेले. मागीर आमचो TMCचो ताणें काडून ते पार्टी मर्ज केली खंयच्या हातून, म्हणजे ते नॅशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, जे कोणा नांवां आयकुना. बट तातूंत एक हें चर्चा चल्ली की बाबा ऑर्गनायझेशन ही पार्टी, लेजिस्लेटीव विंग ही पार्टी, लेजिस्लेटीव विंग फुटप म्हणजे पार्टी फुटप. तसो RGPचो एक नवो मुद्दो जाला की हांगा लेजिस्लेटीव ऑर्गनायझेशन पलीकडे, हांगा तुगेले फेसबुका वयली पेज फुटप म्हणजे पार्टी. ही परिस्थिती निर्माण जाल्या. पण ज्या पद्दतीन ते तांच्या व्हॉट्सॅपा वयलो आपल्याक भायर काडलो, म्हणजे आपलो आमदार गद्दार तुका, अशे तरेचे सामके परकारीच्यो गजाली ह्यो चलपाक लागले. कळ्ळें की व्हॉट्सॅपार तुमचे कितें ते एक्झिक्युटीव कमिटी कितें आसा ताजे चॅट्स भायर येता. म्हणजे कसली तरी ती एक्झिक्युटीव कमिटी 4-5 लोकांची, ताजे चॅट्स भायर येवपाक लागले. सो ही जी परकारीचो खेळ आसा पळय, कळ्ळें, तो RGPचो थांबना. आनी म्हाका दिसता की पीपल आर रियली नॉट इंट्रस्टेड इन युअर मसाला. जो कितें तुमचे भितर चल्ला पळय, पीपल आर नॉट रियली इंट्रस्टेड इन दीस. कळ्ळें, वॉट आर पीपल रियली इंट्रस्टेड इन इज बिकॉज 10% ऑफ वोट शेअर वॉट यू गॉट इज अ रियलिटी, वेदर यू लायक इट ऑर नॉट. RGPचो सपोर्ट आसा तो ऑर्गेनीक सपोर्ट आहा. तो एका विशिश्ट एका सोशो इकॉनॉमीक क्लासाचो एक तो सपोर्ट आहा की ह्या क्लासाचें कितें जातलें. दिस इज वॉट समथींग RGP निड्स टू अंडरस्टँड. दुसरी गजाल, RGPचे 2 फ्रॅक्शन्स आसा. वन फ्रॅक्शन्स बिलीव्स दॅट वी शूड शट डावन द पार्टी. अदर फ्रॅक्शन इज अगेन डिवायडेड इंटू तुगेलो मनोज परब फ्रॅक्शन एंड विरेश बोरकार फ्रॅक्शन. सो हातून भितर जे कन्फ्युजन आसा की इफ यू वॉन्ट टू कीप द पार्टी अलायव, एनी वन फ्रॅक्शन हॅज टू टेक इट, वेदर इट इज अ विरेश बोरकार और मनोज परब. देर इज नो थर्ड अल्टरनेटिव्ह टू इट. खंयच्याच पार्टीन देर कॅनॉट बी अ 2 सेंटर ऑफ पावर्स. खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन जावपाक शकना. सो एकान एकट्याचेर कुरगोडी करून, एकान एकट्याचेर खानार पांय दवरूनच जर RGP सर्वायव जातली जाल्यार इट्स एन अल्टिमेट सोल्युशन फॉर दॅट. आतां ज्या पद्दतीन RGP चल्ल्या, दोनूय फ्रॅक्शन्स एक जावन मुखार वतले ही अंधश्रद्धा. कळ्ळें. सो वॉट इज दीस. आनी दुसरी गजाल आसा की देर आर मर्मर्स विच सेज दॅट की विरेश बोरकार मे जॉयन काँग्रेस. दीस इज मर्मर्स जे ताणें डिनाय केला. बट द फॅक्ट इज दॅट की सद्याची RGPची जी परिस्थिती आसा ती परिस्थिती घेवन विरेश बोरकार सीट रिटेन करपाक शकता काय, दिस इज अ क्वेश्चन. सांता आंद्रेची सीट. सो वॉट आय फील इज दॅट की इज RGP स्टील अलायव? आय थिंक येस. कळ्ळें.
RGP हो सेंटिमेंट हो अजून अलायव आसा अँड दॅट वोट इज नॉट शिफ्टिंग टू आयदर काँग्रेस ऑर द BJP. सध्या तरी आसा Yes. दे वेटिंग अँड वॉचिंग, दॅट इज Yeah. वॉट आय फील. तुका दिसता वील RGP सर्वाय? बिकॉज आय थिंक दीस इज सॉर्ट ऑफ एन इमोशनल थिंग फॉर यू, कारण तुवें जे पक्ष घडोवपा खातीर खूप काम केल्लें आसा. यू आर द फावंडर ऑफ इट. नाव टुडे एज वी सीट हियर, यू थिंक इट वील सर्वाय? हेचेर आन्सर करपाक जाल्यार एक मे म्हयन्यान केन्ना तरी हेंची सुरवात जाल्या सगळ्या गजालीची, आनी त्या 8 दिसांक जर हो तूं म्हाका क्वेश्चन विचारलेलो जाल्यार हे डिस्कशनाक आमी तेन्ना बसलेले जाल्यार हांव तुका 100% सांगता आसलो जे युगान बाबान आत्तां म्हटलां पळय की जो आयडियोलॉजी आसा ती आजुनूय आसा, वोट शेअर खंय तरी आजुनूय आसा, फक्त हेंच्या मदीं कितें तरी गजाली चालू आसा. पण आयच्या दिसा, आज आमी जुनान आसा, आयच्या दिसा जर हो तूं म्हाका क्वेश्चन विचारता जाल्यार हांव तुका रिटर्न क्वेश्चन विचारता. आनी म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक आतां पळय 2 फ्रॅक्शन्स म्हटले तेणी, एक विरेश, एक मनोज, हांव तिसरें फ्रॅक्शन रिप्रेझेंट करता सद्या. तांकां ते खंयच्याच गटान ना, खंयच्याच ग्रुपान ना, पण ते सगळे RG फाटल्यान आसले. RG घडोवपाक तेंच्यांनी हातभार लायला. 0.1 0.01% आसना, पण तेंच्यांनी ताका हातभार लायला. त्या फ्रॅक्शनाक रिप्रेझेंट करता. तर तूं क्वेश्चन हो त्या फ्रॅक्शनाक जर क्वेश्चन करता जाल्यार तांचें क्लियर कट आन्सर आसतलें की तांकां जे आतां आपूण सर्व म्हणटा ह्या पार्टेचे, तांकां ही पार्टी सर्वायव जाल्ली जाय काय ना, हो क्वेश्चन हे थर्ड फ्रॅक्शन जे मोठ्या प्रमाणान आसा पळय ते क्वेश्चन विचारता. जाल्यार कित्याक हो क्वेश्चन कित्याक येता जाल्यार एक जेन्ना सुरवात जातना एक खंय तरी एक्टिविजम, गोंय वाचोवपाचो खंय तरी एक तळमळ आमच्या मनान, हांगासून खंय तरी एक ग्रूप सुरू जालो, तेजें कन्वर्जन मागीर पॉलिटिकली खंय तरी पावर आमच्या हातीन जाय जाल्यारूच गोंय आमी वाचोवपाक शकता. हें आजुनूय हांव 100% मानता. त्या हितूंतल्यान खंय तरी एक पॉलिटिकल पार्टी जाली. तेज्या उपरांत एक ताका स्टेटस मेळ्ळो, नॅशनल पार्टीचो स्टेटस मेळ्ळो, म्हणजे रिकॉग्नायज पार्टीचो ताका स्टेटस मेळ्ळो. इतली सगळी वाटचाल तर चालू आसतना आनी 10% वोट शेअर, इतलें सगळें पळयता आसतना एक भायलो मनीस, एक नॉर्मल जो पॉलिटिक्स चड फॉलो करना तो तुका कितें म्हणून पळयता जाल्यार एक मॅच्युअर पॉलिटिकल पार्टी ह्या हितून तुका पळयता. ते बाकीच्यो गजाली काय पळोवचे ना, हें इतलेंच तर पळयलें एक मॅच्युअर पॉलिटिकल पार्टी दिसता. आनी ती तर पार्टी तुमी रिप्रेझेंट करता आनी ताका तर तुमी म्हणटा, विरेश आसूं तो आतां प्रेजिडेंट तांकां नात, पूण कोणूय जो आपल्याक सर्व म्हणटा पळय ते कोणूय आसूं ते तर म्हणटा, जाल्यार ही आयज चल्ल्या पळय ती भुरगेपणां. म्हटल्यार कशी, तूं म्हाका कितें तरी म्हटलें, हांव तुका कितें म्हणटा ना, हांव तुज्या आतां मम्मीक नांव सांगतलो, ह्यो गजाली जाल्ल्या. आनी ही भुरगेपणां पळोवन आयज खंय तरी आमच्या सारको जो तिसरो फ्रॅक्शन आसा पळय तांकां वायट दिसता की आतां अशें दिसता की बाबा जें घडयल्लें, जें घडोवपा खातीर आमी, म्हाका दिसता हांवें सुद्दां जेन्ना म्हाजेर जो अन्याय जालो, जें कितें जालें पळय तेन्ना हांवें सुद्दां फक्त मनोजाचेरूय अटॅक केलो, केन्ना पार्टीचेर अटॅक करून नाल्यार आयडियोलॉजीर अटॅक करून, कित्याक म्हाका ते सर्वायव जाल्ले जाय आसले. पण आयज खंय तरी अशें दिसता बाबा तुमचे कडेन जायना जाल्यार बंद करा, ही विटंबना तरी करूं नाका. कित्याक आतां हांव एक एड करता ताका, आतां समज ही पार्टी येयली हातीन, चल जर आतां कोण म्हणटा की आपूण सर्व, दुसरो म्हणटा आपूण सर्व अशें आमी भाटसून आयकता, कोणाच्या एकट्याच्या हातीन गेली पार्टी, फुडें कितें 27 इलेक्शन हें सगळें जाता म्हणसर निबावता म्हणसर आनी एक म्हयनोभर मिनिमम एक म्हयनो वयतलो, मागीर पावस वत सगळें जाता म्हणसर इलेक्शन तुज्या तोंडा फुडें आसतलें. तेन्ना कितें जें कितें करून आमी पार्टी घडयल्ली आनी हें करपा खातीर एक सरकार करतले, एक सरकारान वयतले, कितें तरी बरें गोंया खातीर करतले, ही स्वप्नां ह्या परिस्थितीन पूर्ण करपाक शकता. आनी हें सगळें चालू आसतना हे जे तिसरें फ्रॅक्शन आसा, एक विरेश गट, एक मनोज गट आनी हो तिसरो फ्रॅक्शन, तो सोडूनय खूब व्हडली पर्संटेज आसा जी फक्त पळयता ते लोक, तेंचे वोटाचे त्या 10%, त्या उरल्या लोकांचो आमकां चड तेंचो शेअर आसा भितर, ते लोक परत आमचेर विश्वास दवरतले जेन्ना मॅच्युअर पॉलिटिक्स एक्सपेक्टेड आसा, जेन्ना BJP नाका जाल्ल्यो गजाली चालू आसा तेंच्या थ्रू, काँग्रेस आपलें अस्तित्व दाखयत ना, आतांच खंय तरी मातशें सुरवात केला पण अजून आमकां दिसना, गोवा फॉरवर्ड आतांच खंय तरी मातशी आपली वाटचाल सुरू करता ह्या हितून. पण हे सगळें चालू आसतना मॅच्युअर पॉलिटिक्स खंय तरी एक रिजनल पार्टीची गरज आसली, ते चालू आसतना हे असले तर पळोवन ते खरेंच विश्वास दवरतले हो क्वेश्चन. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.
तुका दिसता युगांक की RGP वॉज सपोज टू हिट दीस कायंड ऑफ इमॅच्युरिटी दे हॅव शोन ते पळयत जाल्यार दे आर डेस्टायन टू एंड दीस वे काय तुमकांय दिसतालें की खुबश्या जाणांक दिसतालें जशें की ते फायनली स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो जावन समवेर दे मायट इवन फॉर्म द गव्हर्मेंट. ना पहिली गजाल म्हणटा ती यू कॉल देम इमॅच्युअर्ड ऑर हें तें म्हणजे बाकीचे पार्टी जश्यो काम करता तशें ते करिना हाजो अर्थ असो न्ही की दे आर इनएफिशंट. तांची अनकन्वेन्शनॅलिटी जी आसा पळय इट इज देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ की RGPचो जो सेंटिमेंट ग्रो जालो पळय डीड मिडिया टेक देम सिरियसली, डीड पॉलिटिकल पार्टीज टेक देम सिरियसली? नोबडी टूक सुरवातेक कोणेच सिरियसली घेवना तांकां, कोणच सिरियसली घेवना. जेन्ना इलेक्शन जालें आनी एक आमदार निवडून आयलो तेन्ना मिडिया स्टार्टेड टेकिंग देम सिरियसली. इट्स अ फॅक्ट. दुसरी गजाल ज्या पद्दतीन ते सोशल मिडियाचेर ग्रो जाले इट इज देयर ऑर्गेनीक ग्रोथ. अँड टुडे यू मेक तूं MGPचें उदाहरण घे किंवा हाजे गोवा फॉरवर्डाचें घे. RGP इज द ओनली जेन्युइन रिजनल पार्टी वेदर यू लायक देम ऑर नॉट. आज ज्या पद्दतीचो समाज ज्या पद्दतीचो क्लास RGP रिप्रेझेंट करता मे बी तांची अभिव्यक्ती वेगळी आहा कळ्ळें. आयज मेरेन RGPचे भितर कितें कन्वेन्शनल आहा? कांयच कन्वेन्शनल ना. रायट फ्रॉम देअर इन्सेप्शन टू देअर ग्रोथ. एकूच गजाल कन्वेन्शनल की एक तांचो आमदार एक तांगेलो कॅन्डिडेट आमदार जालो आनी सिम्बॉल आसा तांकां आनी सिम्बॉल आहा तांकां. ओके. सो आजुनूय म्हाका दिसता की कन्वेन्शनल गजाली तांचे कडल्यान एक्सपेक्ट करप कळ्ळें हे तुका सी RGP इज मे बी अ रजिस्टर्ड पार्टी टुडे बट वॉट इज RGP इज अ सेंटिमेंट वा तिडक काडपाचें माध्यम. वॉट इज शिवसेना? शिवसेना बिकेम पार्टी लेटर बट शिवसेना ही संघटना म्हणून जाली फुडें. संघटना म्हणून पयलीं लोकां मुखार आयली, लोकांनी वाडयली आनी पार्टीचो विस्तार मागीर जालो. RGP संघटनाय बीन RGP पार्टीय बीन हें आमी विसरूंक फावना. त्या खातीर म्हाका सांग इट इज लायक एन अमेबा की जी पार्टी तुगेली ही सद्या प्रेजिडेंट नासतनाच चलता कळ्ळें. आनी तांकां कांय फरकूय पडना कळ्ळें तुका. प्रेजिडेंट नासूनय ते झगडटा एकामेका कडेन कळ्ळें. प्रायोरिटीज रॉंग जाल्यात. प्रायोरिटीज आर हें. मागीर दुसरी गजाल कशी आहा की RGP फिल्ड इन टू दॅट एम्प्टी स्पेस कळ्ळें जो ऑलरेडी आशिल्लो. आनी नो पॉलिटिकल पार्टी whether it's a national party or regional party could communicate to a particular section of a society. आज तुका सांगता आज सरकारान आकडे काडले गोवा ही 100% लिटरेट स्टेट बट द ड्रॉप आउट रेशो आफ्टर मिडल स्कूल इज 8.1%. सो तुजी लिटरसी एनरोलमेंटा वयल्यान सुरू हे काउंट जाता. बट वॉट अबाउट द ड्रॉप आउट रेशो आनी हो खास करून ग्रामीण भागान आसा. ह्या लोकांचे मुद्दे कोण घेतलो? हो जर स्पेस फील करता जो आर्जीन स्पेस फील केलो मागीर थोड्यांचे एस्पिरेशन जागे जावपाक लागले. कोण आमदार जालो म्हणून आपूण सुप्रिमो कळ्ळें की ज्या दिसा तो सो कॉल्ड सुप्रिमो कळ्ळें तांचो कळ्ळें तुका जे रिजायन जाला ताजेर उलोवप आतां हें न्ही द पर्सन इज रिजायन्ड. ही रोट अ 30 pages रेजिग्नेशन लेटर 30 lines resignation letter and in that I appeared for 14 times 14. Me and my appeared for 19 times 19 times and we appeared only one. म्हणजे ही जी एम्प्टी स्पेसांतल्यान तुमी ग्रो जाल्ले तुमची आयज सायकी खंय पावल्या, तुमचे एस्पिरेशन्स खंय पावल्या. बट वॉट वेंट रॉंग? आता तो युगांक म्हणटा ते सारकें. RGP वॉज नेवर अ कन्वेन्शनल पार्टी. म्हणजे ते पण हालींच जेन्ना झगडी जाली तेन्ना आमकां कळ्ळें की तांकां एक CEC म्हणून आसा ताका कॉन्स्टिट्युशन ऑब्वियसली आसा ना जाल्यार तांकां मेळचें ना म्हणून आमकां कॉन्स्टिट्युशन कळिल्लें. ताची CEC म्हणून आसा ताची जनरल बॉडी म्हणून आसा हें सगळें आमकां तेन्ना कळ्ळें जेन्ना ही झगडी सुरू जाली. RGP वॉज नेवर अ कन्वेन्शन. वॉज इट बाय डिझायन की इट वॉज नॉट अ कन्वेन्शनल पार्टी? 100%. समज कन्वेन्शनल वेन आमी तेन्ना फुडें सरलेले आज RG आयज ज्या जाग्यार आसा पळय ते केन्नाच पावचे नासले. कित्याक कन्वेन्शनल वेन जे बाकीचे ओपोनंट्स आसले नाजाल्यार पॉलिटिकल दुसऱ्यो पार्टीज आसल्यो नाजाल्यार
कितें म्हणटा ते आमचे विरोधी असले ते इतले मोठे असले, इतले पयशेवाले असले आनी इतले पावर तेंचे कडेन असले की ते आमकां केन्नाय सोपोवपाक शकताले. आमी अनकन्वेन्शनल वे डिझायन करून, डिस्कस करून, प्लॅन करून ते थंयच्यान एंटर जाले म्हणून आयज आरजी ज्या जाग्यार आसा पळय थंय आसा. की तुम्ही डिसायड केल्लें की बाबा अशेंच फुडें वचपाचें. आमी कोणूच कन्वेन्शनल पॉलिटिक्स नकळोत आमी शिकूत ना, आमी पळोवंकय ना, आमच्या घरानूय कोणी पळोवंक ना कन्वेन्शनल पॉलिटिक्स. आमी कितें आमकां जें दिसलें आयज करप गरजेचें आसा तें आमी केलें आनी तें आमच्या खातीर पॉलिटिक्स. आतां खरेंच जेन्ना आयज आतां जो युगांकान जो आपलो विचार मांडलो ते आय कितले फावट येयले आनी खरोच तेजो पोस्ट वाचलेलो तो आनी खरेंच म्हाका तेन्ना ते वाचलो पळय आय वॉज शॉक्ड. कित्याक ते तेणी जे पेन डावन केल्ले त्या पोस्टान पळय 110% खरी गजाल. ते जेन्ना तो रिजायन करतना सुद्दां आमकां दिसूंक लागलें आमी तेच्या वांगडा आसताले. सो आमकां खबर आसा की इट वॉज नेवर वी, इट वॉज ओन्ली आय. आनी ते हेणी बरें आयडेंटिफाय केले आनी तेणी ते पोस्ट घातलो आनी आयज तेणी तो नंबर सांगले. त्याच आनी तेजोच पार्ट म्हणून आयज जे हांगा आसा पळय ज्या जाग्यार RGP पावल्या तेजें कारणूय तेच आसा. बारीकशें एग्जाम्पल दिता. काल तेंचो जनरल सेक्रेटरीन एक व्हिडिओ काडलो. तेका केन्नाच आमी इतलो उलयतना केन्नाच पळोवंक ना. काल तेणी बरो तेका घडोवन धाडला आसतलो कित्याक तो परत परत तो उलयतालो पळय सगळ्यांक घडयलें तेकाय काल कोणी तरी बरो घडोवन तेका तो स्क्रिप्ट दिवन घडोवन तेका काल तो व्हिडिओ काडपाक धाडला आसतलो. कित्याक ते सरात एक शब्द उलयलो तेणी. आतां तेणी विरेशा खातीर म्हटलो तो गद्दार. हो गद्दार शब्द जो आसा पळय हो सदांच डायरेक्टली उठता आनी ते गद्दार म्हणटा कोणाकूय. हांव त्या शब्दाचेर हांव कित्याक येयलो कित्याक पयलीं जेन्ना म्हाजेर जो इन्सिडंट जालो तेन्ना म्हाज्या खातीरूय ह्याच मनशान गद्दार म्हणून शब्द वापरलेलो. फूल मिटिंगेन वापरलेलो आनी एकूय वापरलेलो हांव आतां म्हणपाक सोदना. गद्दार म्हणून शब्द वापरलेलो. आनी हे जेन्ना गद्दार म्हणटा पळय तेन्ना कोणाकूय तूं एका पब्लीक प्लॅटफॉर्मार गद्दार म्हणटा तेन्ना तुवें तेका कितें म्हणटा तें सपोर्टीव तुजे कडेन कितें तरी आसपाक जाय. तेणी आपल्याक हांगासून काडलो, तेणी आपल्याक थंयसून काडलो म्हणून तूं गद्दार जायना. कित्याक जे आतां तूं घडयला म्हणटा पळय की तेका MLA पर्यंत खंय पावयलो, मनोजान खंय पावयलो तेका, त्या हितून खंय सदांच तेच्या वांगडा मनोज बसतालो, सगळे जाण बसताले खंय आनी तेका खंय शिकयताले आनी मागीर तो वचून उलयतालो. आतां तेका खंय शिकोवंक ना, त्या खातीर तो भाशणां आनी प्रेस कॉन्फरन्स बरो दिना खंय. जाल्यार इतलीं वर्सां मनोज जेन्ना उलयतालो पळय तेका कोणी घडयलो? तो सुपर हिरो? तो कोण सुपरमॅन? आपुणूच शिकोवन येतालो, आपूण खंय तरी हितून वयतालो, गुफेन वचून बसतालो, तो शिकतालो, आपुणूच शिकतालो आनी आपुणूच स्टेजीर उलयतालो. तेका कोणीच घडोवंक ना आनी हेका विरेशाक घडयलो? हो क्वेश्चन आसा. कित्याक हे घडयले हे गद्दार कोणाकूय म्हणप. आतां हांव जालो मनोजाक कोणें घडयलो म्हणटा नांव म्हणना. मनोजाक कोणी घडयलो हे क्वेश्चन तर तूं म्हाका विचारता न्हू जाल्यार प्रत्येक मनीस तेच्या फाटसून उबे रावले ते जो वाटचाल जो चलतालो पळय तेंच्यांनी मनोजाक घडयलो. बाकी कोणूच ताजो क्रेडीट घेवंक शकना. नाल्यार कोण मनोजूय घेवंक शकना की आपूण जालो आनी दुसऱ्यांक आपूण घडयलें घेवंक शकना. मनोज फुडें चल्लो, तेच्या वांगडा सगळे कनेक्ट जाले आनी कितें तरी एक बरी गजाल जाली. आतां गद्दार म्हणटा पळय ते काल विरेशाक म्हटलो, पयलीं म्हाका म्हटलो, आनी एक आसा आमचो भाव गौरीश गांवकर तेकाय तेंच्यांनी गद्दार म्हटलेलो. कितें आसा? प्रूफ कितें आसा बाबा? तुमी जे उलयता पळय ते लॉजिकली बसता काय तुमचे कडेन कितें तरी प्रूफ आसा तसलें कितें तरी आसा? कांयच नासता हेंचे कडेन. उठले सुटले गद्दार, उठले सुटले हेंनी गद्दारी केल्या. कित्याक? पार्टेंचे हितूनसून WhatsApp ग्रुपांसून काडलो आनीक खंयसून काडलो. ही भुरगेपणां करपाक तुमी येयल्या. पूण काडचो कित्याक कोणाक WhatsApp ग्रुपारसून आनी कोणाचो? आतां हांव तुका विचारता तांचे IT तूं हँडल करतालो, फेसबुकारसून अनफॉलो केलो आनी वॉट विश्वेश सेज इज व्हेरी सिरियस की ताणें म्हणटा की क्वेश्चन तूं सोंपच्या पयलीं हांव तुका फूल एक्सप्लेन करता. ओके. आतां जेन्ना एक खंयचे पॉलिटिकल पार्टी जाल्यार खंयचें ऑर्गनायझेशन फुडें सरता सगळ्यान बेस्ट इज सोशल मिडिया. कित्याक लोवस्ट कॉस्टान तूं चड लोकां कडेन पावूंक शकता. असेट्स म्हटल्यार कितें? एक फेसबूक, एक यूट्यूब आनी इंस्टाग्राम, हे 3 असेट्स. आतां हेच आमी तेन्ना केले, तेच घेवन फुडें पावले. तुमी सगळे बाकीचे गोंयकार जे कनेक्ट जाले ह्याच 3 असेट्सान तूं कनेक्ट जाले. आतां तेज्या आनी हे कनेक्ट करतना आतां तो म्हणटा पळय विश्वेश म्हणटा पळय जनरल सेक्रेटरी तेंचो म्हणटा पळय की एका काडलो तेका काडलो, आमी ते घडयल्ले हे केल्ले. ते घडोवपाक सगळे जाण असले. त्या टायमार हजारांनी भुरगे आमचे ते हितून असले, तेंचे लायव्ह वयताले, तेंचे फोटो वयताले, तेंचे न्यूज वयताले ह्या असेट्सान थ्रू. तेज्या उपरांत आमी हो जालो ऑफिशियल. तेज्या उपरांत आमी एक आमकां तुमी जशें युगांकान म्हटलें तेन्ना तुमी म्हटलें की फर्स्ट फेजार आमकां कोणी सिरियसली घेवना. सो आमकां आमचे कडेन इतलो फायनान्सूय नासतालो की आमी खंय तरी बाबा मिडिया फुड्यान वयतले नाल्यार कितें तरी करून एडवर्टिजमेंट करून आमी वयतले. आमचे कडेन कांय नासलें. सो आमी एक GP न्यूज म्हणून केल्लो. तो GP न्यूज म्हाका खरेंच सांगपाक बरें दिसना तें, पण
एक कोण तरी असले ते सगळें मॅनेज करताले. म्हाका तें नांवूय घेवपाचें ना, कित्याक म्हाका कनेक्टेड आसा, सो मागीर तेजेर आनीक वेगळ्यो गजाली जातल्यो. तेणी 6 म्हयने ते बिल्ड केले. तेज्या उपरांत एक दिसलें की आमकां बाबा हें एक बरी रायट मूव आसा, सो आमी आतां लोकां मदीं घालपाक शकता. सो आमी बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी पयली आनी मेळावली. जेन्ना आमचो इश्यू जालो तेन्ना आमी ते लोकां खातीर सिटीजन जर्नलिजमा खातीर GP न्यूज आमी ओपन केलो आनी प्रत्येकाक एडिटर केलो. प्रत्येक भुरग्याक आमचे एडिटर केलो. तूं लायव्ह वचूं शकता, तूं कितें ते जाय तें घालपाक शकता. फक्त आमी सेंट्रली ताका मॉनिटर करताले, कितें रॉंग गजाल तेजेर वचपाक जाय म्हणून मॉनिटर करताले. मागीर सगळें काडून आमी लोकांच्या हातीन दिले. तेजो क्रिएटर हांव, त्या पेजीचो क्रिएटर हांव. अश्यो कितल्योश्योच आनीक आमी असेट्स तयार केले आमचे. आतां जर म्हणटा पळय तूं की काडप कित्याक काडप गरजेचें पडटा, हो क्वेश्चन म्हाका जेन्ना काडलो, जेन्ना सगळो एक इश्यू जालो, एक एपिसोड, आतां विरेश एपिसोड जाला तसो कृष्णा एपिसोड चलतालो आनी आमी MLA नसले, आमी कोण तरी मोठे मनीस नसले, आमकां चड सिलेक्टेडूच लोक वळखताले, सो येदो व्हडलो इश्यू जावना तो. आतां विरेश MLA आसा म्हणून हो इश्यू मोठो जाता. त्या एपिसोडाचे एक 2-3 म्हयन्या पयलीं हो एपिसोड सुरू जालो पळय, तेन्नाच म्हाका RG पेजी वयल्यान काडलो, तेन्नाच म्हाका GP पेजी वयल्यान काडलो. म्हाकाच न्हू, म्हाका कनेक्टेड असल्या सगळ्यांक काडले. म्हाका प्रत्येक WhatsApp ग्रुपांतल्यान म्हाका काडलो. तेन्ना कित्याक गरज पडली आनी तेन्ना म्हाका पार्टेन तो काडूंकूय नासलो, म्हाका पार्टेन मागीर काडला. पार्टेन आसतनाच काडला. सो हेजी गरज कित्याक पडटली? ज्या कोणी 6 म्हयने ते हे करून तयार करून ते मॉनिटर सगळें करून तयार केल्ले, ताका एडमिना वयल्यान आमकां न कळत एडिटर केले. म्हणल्यार आनीक कितें करपाक मेळपाक जायना म्हणून. हें आमकां खबरूय ना. जेन्ना म्हाका काडलां तेन्ना मागीर आमी पळोवपाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की अरे ताका एडिटर केला. सो ह्यो सगळ्यो गजाली फाटसून बॅक ऑफ द हें सगळ्याक चलतालें. सो आतां जेन्ना तेजे बळी तुमी पडले पळय, एक सदांच आमी म्हणटा आनी काल हांवें पोस्टूय घातलेलो, हांव मनांतल्यान ताका त्या पोस्टाक हांव आय सपोर्टेड. कित्याक कर्मा, आमी सगळेंच कर्माच्यो गजाली उलयता आनी एक कर्मा हिट्स बॅक म्हणटा पळय, हो कर्मा सदांच असो भोंवतानी परत आपल्याचेरूच येता. आनी जेन्ना दुसऱ्या कोणी तरी हांकां काडले तेन्ना हेंची जळ्ळी आनी तेन्ना हांकां खंय तरी दिसलें की बाबा ना, आतां अन्याय जालो आनी आतां ते गद्दार जाले. पूण तुमी हेंच एक्झॅक्टली दुसऱ्यांचेर केलां तेन्ना तुमकां गद्दारी दिसूंक ना. पूण आतां एक युगांक म्हणटा पळय न्ही, युगांकान सुरवातेक म्हटलं पळय, इट्स अ व्हेरी प्रश्न की आमी पयला भारतभर पक्षा मदीं झगडी जाता, हें जाता, पूण फर्स्ट पक्ष आसतलो जितून म्हाका तुवें वॉट्सॅपारसून काडलो म्हणून ओपनली झगडी. फर्स्ट पक्ष आसतलो की तूं म्हाका पेजीचेर अनफॉलो केलो म्हणून ओपनली झगडी. आनी इवेंच्युअली तूं म्हणटा की ना, ही भुरगेपणान आशिल्ली, दीस इज व्हेरी सिरियस. यू आर ऑल्सो नाव डिस्कसींग इट लायक अ व्हेरी सिरियस थिंग. Paksh is much more than social media. Paksh is about, your loyalty, your commitment towards that political party. RGP ने चल्ला ते यू डोंट थिंक अशी दिसना की चिंदगिरी टायप म्हणजे वॉट्सॅपारसून काडलो म्हणून झगडी. आनी दुसरी गजाल म्हणजे आतां वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी आमी आतां घालता. आतां आमच्या ऑफिसाच्या ग्रुपार 1000 मॅसेजी एकमेकाक पडटा आसतल्यो. म्हणजे आज एखाद्यो हांव कोणाक तापयत, फाल्यां बरो आसतलो, पूण ते तापयल्ल्याचो स्क्रीनशॉट जर करून कोणी 2 म्हयन्यांनी घातलो की पळय तो कसो हॅरेस करता म्हणून, आमकां तापयता म्हणून, सगळ्यो गजाली त्याच खातीर हांवें डायलॉग खूब फावट मारला आनी आयज हांव पब्लिकली, म्हाका दिसता मारला जाल्यार म्हाका खबर ना, पण आयज हांव पब्लिकली मारता. हांव 2018तल्यान मनोजा बरोबर आसा. आमी वांगडा रावल्या. हांव, मनोज, विश्वेश, विरेश, गौरीश, आमी वांगडा एका फ्लॅटार रावल्या 3 वर्सां. 2021 हांव परत मया कंटेस्ट करपाक आसलो म्हणून हांव मूव जालो परत बिजन. आमी वांगडा रावल्या फूल टायम. हो मोबायल जो आसा पळय, मनोजाक खबर आसतलो मोबायल, हो मोबायल तर हांव काडून तुमच्या फुड्यान दवरला न्हू, एक 10 मिनटां फुडें आनीक कंटिन्यू करूं शकना तो. करूं शकना. कित्याक ज्या ज्या गजाली त्या जेन्ना आमी बरोबर आसले तेन्ना आमी असल्यो गजाली उलयल्या, अश्यो गजाली तेणी प्रेजेंट केल्या, अश्यो गजाली जाल्या ज्यो पब्लीक डोमेनान हाडप नासता. पण आतां म्हाजेर जेन्ना अन्याय जालो तेन्ना हांवें तें काम करूं ना. कित्याक खंय तरी हांवें तें फुड्यान हाडलें मनोज सोंपतलो, फरक पडना. पण तेका तो सोंपता म्हणसर ती जी पार्टी आसा आनी आयडियोलॉजी आसा तेजेरूय खंय तरी तोडो वतलो. सो हांवें तें करूं ना. पण आतां जे तुमी पळयलां पळय, काल तेणी त्या भाशणानूय म्हटलें खंय तरी आपल्या कडेन खंय तरी चॅट्स आसा, मागीर विरेश तेच्या ग्रुपा थ्रू एक थोड्यो कसल्यो तरी चॅट्स आवट केल्या. म्हणून हांवें सुरवातूच अशी केल्या, ही भुरगेपणां, ही खरेंच अशें चल्लां की भुरगे झगडटा आनी म्हणटा आपूण तुज्या मम्मीक नांव सांगतलो, आपूण हें दाखयतलो, अशें करता तशें करता, तें चलना. आनी तेजेर तर आमी डिस्कशन करता की बाबा खरें तें सर्वायव जातलें काय ना, जाल्यार सॉरी त्या डिस्कशनान खरेंच म्हाका अर्थ दिसना. आमी फ्रस्ट्रेटेड आसा की आतां खरो क्वेश्चन आसा बाबा तांकां हे सर्वायव जाल्लें जाय काय नाका. दोनूय ग्रुपांक द रियल क्वेश्चन
वॉट ताणें सांगलां युगांक इज ऑल्सो अ रियल क्वेश्चन की तांकां जर खरेंच सर्वायव जाल्लें जाय जाल्यार इट टेक्स हार्डली 10 minutes फॉर बोथ ऑफ देम टू कम टुगेदर. गोंय व्हडलें ना, ट्रॅव्हल करून की बाबा आमी एकठांय आशिल्ले, हें खूब पावलां आतां पब्लीक डोमेनान पाविल्लें आसा. लेट अस फॉरगेट फॉर द सेक ऑफ द कॉज, इफ एट ऑल देर इज अ कॉज, फॉर द सेक ऑफ द कॉज. पण तांकांच सर्वायव जाल्लें नाका अशें दिसता तुका? पळय कशें आसा न्हू रुपेश, ह्या इंडियेन वेगळ्यो वेगळ्यो पार्टी आहा कळ्ळें. आतां फॉर एग्जाम्पल कन्व्हेन्शनल पार्टीचो हेड प्रेजिडेंट आसतले, कम्युनिस्टांचो हेड जनरल सेक्रेटरी आसतलो, थोड्यांचो पॉलिट ब्युरो आसता, थोड्यांची पार्लमेंटरी कमिटी आहा, आनी आमची RGPची कितें आहा CEC म्हणून कितें तरी आहा. वेगळे वेगळे फॉर्मेटान आहा. बट खूब थोड्यो अश्यो पार्ट्यो आसता, खूब थोड्यो. कळ्ळें तुका? नागराज मंजुळेचो फिल्म आयलें झुंड, की जांची स्ट्रेंथ जे बरोबर आसल्यारूच तांची स्ट्रेंथ जाता, ते एकोडे खिंड लडोवपाक शकना. सो RGP इज अ झुंड. आनी हांव बऱ्या हातून म्हणटा, इन अ पॉझिटिव्ह वे म्हणटा. जर हें फ्रॅक्शन आनी तें फ्रॅक्शन करपाक गेले न्ही, युअर RGP इज फिनिश्ड. युअर RGP कॅन ओन्ली सर्वायव्ह जर ती युनायटेडली हे करता. इफ दे आर युनायटेड इज बिकॉज की तूं पळोवन वचत की RGPचो सगळ्यात मुद्दो कितें जालो. हू आर डुईंग दीस स्ट्रीट प्रोटेस्ट, स्ट्रीट फायटींग कोण करता, कॅपेसिटी कोणाक आहा? हे जे कोण सो कॉल्ड रिजनल पार्टीज म्हणटा पळय, तांचे कडेन आहा कॅपेसिटी? कळ्ळें? ते आदले दिसा येता, कोणाक तरी ओडून घेता आनी ते ZP कॉन्टेस्ट करता आनी रिजनल पार्टी म्हणून दाखयता. ते आमदार आसूं ना ZP आसूं. स्ट्रीट फायटींग स्पिरीट ही आज मेरेन एक पॉलिटिकल पार्टी कडेन, दॅट इज द ओन्ली RGP. हो मुद्दो खंय सुरू जालो जाणा, हे धुमसताले पॉलिटिकल पार्ट्यो ज्यो आहा पळय, इज अ पिपल विथ एस्पिरेशन्स. हातून धुसफूस आसतलीच. ही कितें संन्यासी न्ही, पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे संन्यासांची पार्टी न्ही. कळ्ळें तुका? स्वाम्यांची पार्टी न्ही, साधूंची पार्टी न्ही. कळ्ळें? एस्पिरंट्साचें ऑर्गनायझेशन खंयच्याय पार्टीन आसतलें तुका, वेदर इट्स काँग्रेस, एम्बिशन्स आसता प्रत्येक. हय. बट हें खंय सुरू जालें जाणा, हें जेन्ना 39A प्रोटेस्ट जालो, जेन्ना विरेशाचो प्रोटेस्ट जालो, तेन्ना तुगेले हे जे इनर फ्रॅक्शन्स आसा पळय, थंय फूस लावपाक सुरू जाली. आनी दॅट इज वेन युअर पार्टी इज इम्प्लोडेड. की खंयच्यान 39A मुद्द्या वयल्यान न्ही, ह्या विशया वयल्यान. कळ्ळें? आनी हो खूब इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर डिझायन. आज जर तुगेलो विरेश बोरकारान पळय ते मशाल यात्रा काडली. कळ्ळें? ही हॅड अ गूड सपोर्ट देर. म्हणजे आयज तुका अशे तरेची यात्रा काडप, स्ट्रीट फायटींग आमदार खंयचो दुसरो आमदार करता ना. बट द पॉयंट इज दॅट की हे सगळे जे इनर फ्रॅक्शन्स आसा पळय, ही सगळी फूस लावपाची प्रकार. सो म्हाका एक सांग, बट आय एग्री, सर्टन एक्सटेंट एग्री विथ यू. पूण विरेश बोरकाराचो जो कंडक्ट आसा पळय न्ही, टू होल्ड अ मिटींग इन मारगांव, अगेन CEC मुखार न येवप, CEC मुखार येतना प्रोटेस्ट लेटर घेवन येवप, ताजे उपरांत आज म्हणसर म्हणजे द वन हू शूड बी रियली बॉदर्ड इन द एंटायर सिच्युएशन इज विरेश बोरकार, बिकॉज ही हॅज टू लूक एट द कॅलेंडर की आतां म्हजें पॉलिटिकल फ्युचर कितें, आपूण आमदार उरतलो काय ना, RGP जर अशी वीक उरली जाल्यार आपण RGPचेर निवडून येवं शकता काय ना, किंवा बाबा आपल्याक आतां RGP सोडपा जाल्यार दुसरो पक्ष कितें किंवा. बट ही सिम्स टू बी क्वायट चिल्ड अँड रिलॅक्स्ड रायट नाव. हांव तुका I want you also to answer this. आय मीन ही वूड बी इन अ बेटर पोझिशन टू आन्सर दीस. ओके, हांव फक्त एकूच विचारता, इतलें सगळें जालें न्ही की आमदाराक शोकस काडची पडटा, आमदार ह्यो सगळ्यो गजाली करच्यो पडटा, आनी तुगेल्या प्रस्थापीत तुगेल्या राजकीय परिपेक्षान ह्यो चुकीच्यो गजाली. बरोबर? एज अ पार्टी बरोबर. वाय विरेश बोरकार इज नॉट सस्पेंडेड? काडून उडया. RGPक जर आपल्या आमदाराचो इतलो प्रॉब्लेम आसा न्ही, काडून उडया. पक्षाच्या विरोधान जर कारवाई, पक्षाच्या विरोधान जर तो खंयचो आमदार हें करता जाल्यार ताका काडून ही वूड पॉलिटिकली इट विल बी अ रॉंग डिसिजन, कारण ही बिकम्स अनअटॅच्ड मेंबर एंड ही कॅन डू एनीथिंग. मदीं कोणाक तरी काँग्रेसीन अनअटॅच केल्लो पळय, आय डोंट रिमेंबर हिज नेम, अनअटॅच्ड उरिल्लो तो हातून
वेल्यान अनटेच जाल्यार खुश जाय ती एक्झॅक्टली करपाक बट एक जर सांगता की तो विरेश बोरकारा कडेन तुमकां इतलो प्रॉब्लेम आहा वेन यू जनरल सेक्रेटरी से इज अ गद्दार काडून उडय. ओके तू आय वॉन्ट दिस गद्दार- आन्सर गद्दार गद्दार न्ही आय वॉन्ट माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल विच इज ऑल्सो ट्रबलिंग मी एज अ जर्नलिस्ट आय एम नॉट गेटिंग आन्सर फॉर दीस की विरेश बोरकारा कडेन कॅलेंडर ना की बाबा तो पळयना की बाबा ह्यो ज्यो गजाली चलता की आतां CEC जावन 15 दीस सुशेगाद रावलो मागीर हें केलो आतां समवन हॅज टू बी बॉदर्ड रियली बॉदर्ड अबाउट इज विरेश कर. म्हाका 100 हांव फूल सहमत आहा तुजे कडेन, कित्याक हांव एकाच गजालीक रावला की एक समज दुसरो कोण तरी इमेच्युअरपणां करता म्हणून आपुणूय करपाक लागलो जाल्यार आपूण सेम आपल्याकूय सेम टॅग पडटलो. हे विरेशान चिंतपाची खंय तरी गरज आसा. कित्याक तूं म्हटलें पळय तेजोच विचार हांव करता. आतां तूं सगळें केलें कितें केलें आनी सगळें समज एक तुका तर परत सिम्बॉल तो दिलो आनी तूं तुका तेंच्यानी ते फॉर्म दिले आनी तूं रावलो जाल्यार सुद्दां तूं परत निवडून येवं शकता. येवपाक जाय जाल्यार आपूण कितें करपाक जाय हेचो विचार विरेशान करपाची गरज आसा. आनी तेज्या पयलीं जर एक जनरल सेक्रेटरी पार्टीचो एका आपल्या MLA गद्दार म्हणटा जाल्यार तेजेर तेणी स्पश्टीकरण दिवप आनी तेका वाचा फोडपूय चड गरजेचें आसा. आतां म्हाका हालीं अशें दिसपाक लागलां विरेश जेवन उलयता पळय ती नाटकां बंद करपाक जाय. रियल कितें आसा पळय कित्याक आमी सगळीं नाटकां करून पयल्ली आसा पयलीं ताचो कांयच फायदो ना. रियल कितें आसा पळय रियलिटी ती घेवन म्हाका दिसता मिडिया फुड्यान तेणी असो बसपाक जाय आनी हो टायम आतां येयल्लो आसा नाल्यार विरेश टायम खूब फुडें वयतलो हें तुका हेज्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां. दुसरी गजाल आतां तेज्या पयलीं एक डिस्कशन आमचें जालें की अश्यो मिटिंग्यो घेवच्यो पडटा. मडगांव सदांच आतां ते उलयता मडगांवची मिटिंगेची गजाल उलयता. तेजेर मरे बारीकसो एक्सपिरियन्स सांगता हांव. कित्याक जेन्ना ग्रावंडार कोण काम करता आतां हांव म्हाजें एग्जांपल दिता तुका. समज हांव तेन्ना 70 बिचोले तालुका हांव एक सांगपाक सोदतां की 191 पंचायती आसा गोंयान आमच्या. हांव 100+ पंचायती भोंवला. आमच्या बिचोले तालुका 70 तालुका हांव पयलीं पळयतालो. आतां समज हांव जेन्ना पळयता म्हणटा पळय तेन्ना त्या भुरग्या वांगडा त्या ग्रुपा वांगडा कोण कनेक्टेड आसतलो हांव आसतलो. आतां समज त्या भुरग्यांक पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन उलोवपाक जाय तेन्ना आसलो विरेश बोरकार प्रेसिडेंट. विरेशा कडेन उलोवपाक जाय आनी विरेश समज फोन घेयना ताका त्या मिटिंगेक आपयता तो मिटिंगेक येयना तेणी कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो त्या भुरग्यांनी कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो जनरल सेक्रेटरी ना म्हणजे तांकां कोण पळयता पळय मॅनेज करता ताका करपाक जाय इमिडिएट. सो ते म्हाका कॉन्टॅक्ट करताले. आतां समज हांव तर वचना जाल्यार हांव सेम जालो. समज हांव ते विचार आयकपाक थंय गेलो जाल्यार ती एंटी पार्टी. आतां दुसरी गजाल हो एक क्वेश्चन जाला. आतां दुसरो क्वेश्चन विचारता. आतां सरात म्हणटा पळय प्रेसिडेंटाक बदलपाचें. अरे जर काम करना एक ग्रूप आसा ताका जर दिसता आपलो प्रेसिडेंट काम करना आमकां जाय ते करना. आतां फॉर एग्जांपल 2022 आमी आमचे सगळे पोस्ट सोडले. हांवें सोडलो जनरल सेक्रेटरीचो विरेशन प्रेसिडेंट सोडलो आनी मागीर जानेवारी 2023 मनोज प्रेसिडेंट जालो. तेन्नाच्यान आजून कितले ब्लॉक जाले कितली मेंबरशीप वाडली कितले ब्लॉक मिटिंगे जाल्यो. आतां हें सगळें जातना जर खंयच्या ब्लॉकांक दिसता एक 7-8 ब्लॉकांक अशें दिसता की बाबा आमचे कडेन बरें जावंक ना आनी जसो प्रेसिडेंटाचो हें आसपाक जाय तसो आमच्या प्रेसिडेंटाचो ना आनी ते तर विचार तेणी कोणा कडेन मांडले ती एंटी पार्टी. हेका तुमी एंटी पार्टी म्हणपाक शकता. समज हें मांडपाचेंच ना जाल्यार इट इज नॉट डेमोक्रेटीक पार्टी. पण डेमोक्रेटीक हितून we were not knowing about this meeting. You want to decide your anti-party, you need to put your party in order first. So back to the same question before we wind up again. He has answered that question, but still I am asking him: ki will RGP survive? मनांतल्यान सांगू जाल्यार ती सर्वायव जावपाक जाय. पण ही भुरगेपणां चल्ली जाल्यार सर्वायव जावन म्हणजे फक्त सिम्बॉल उरून सुद्दां काय गोंयांक फायदो जावचो ना. जे विचारधारेन आमी सगळे जुळलेले जे विचारधारेन आतां लोक तांकां अपेक्षेन पळयता त्या अपेक्षेक कांयच फळां मेळची ना. ही भुरगेपणां चालू उरली जाल्यार मॅच्युरिटी दाखोवन सगळें कितें बरें जालें जाल्यार फुडें कितें जातलें ते सगळे जाण पळयतले. पण समज अशेंच चालू उरलें जाल्यार भगवान बचाय. ओके, युअर रिएक्शन. So my reaction is very simple in terms of that की ह्या पार्टी कडल्यान कन्वेन्शनल पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट करपाचें बंद करपाक जाय. ओके. सेकंडली इफ RGP सर्वायव जातली RGPचो जो सेंटिमेंट आसा पळय विच आर सर्वायवड इन द पॉलिटिक्स इट इज द मॅटर ऑफ हू वील टेक इट फॉरवर्ड. आनी म्हाज्या आतां टू बी व्हेरी प्रॅग्मॅटीक अँड रियलिस्टीक अबाउट इट is that either one fraction has to take this RGP forward.
forward. But then again, they will take lot of time to gain the confidence आणि ट्रॅक्शन इन दी सोसायटी. देव बरें करूं, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून श्रीकृष्ण आणि युगांक तुमकांय बी. सो फायनली वन क्वेश्चन जे प्रत्येक जण डिस्कस करता ते म्हणजे वील RGP सर्वायव. कारण बारीक बारीक गजालीक लागून जे व्हिडिओ काडप जाता, विरेशाचे आमी इंटरव्यू पळयले तातूंतय कांय क्लॅरिटी मेळना. हें सगळें पळयत जाल्यार RGP सर्वायव जातली काय ना हाजेर मोठो प्रश्नचिन्ह सद्या पडटा. आय नो कॉमेंट्सान वेगवेगळे कॉमेंट्स येतले, बट कॉमेंट मारपी जे लोक आसा आनी तेजेर खरेंच RGPचे आसा आनी तुका जर मनांतल्यान RGPशी दिसता जाल्यार कॉमेंट मारल्या उपरांत 2 फोन करा. एक करा ह्या फॅक्शनाक, दुसरो करा त्या फॅक्शनाक, म्हणजे विरेश बोरकार फॅक्शन, आनी तांकां सांगा की बाबा आमी RGPचे सपोर्टर, आतां एकठांय येया आनी बेटर डोंट वेस्ट टायम इन खंय म्हाका वॉट्सॅपारसून काडलो, म्हाका फेसबुकार ब्लॉक केलो, दॅट कायंड ऑफ, म्हणजे ही सगळी भुरगेपणाची आमी कॉलेज टायमार सुद्दां करिनाशिल्ली तसल्यो गजाली सद्या चल्ल्या. सो बंद करा अँड वी वील स्टील वेट अँड वॉच वॉट्स हॅपनिंग इन RGP. यू आर वॉचिंग हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.